पिढे वरवीं हंतरुळणार असच्या एका पिडेस्ताच्या घरा संजेच्या वेळार एक यासक भेट करता आणि त्या वेळार त्या पिडेस्ताची भेट करून थोडो वेळ त्या पिडेस्ता लागीं उलोवन ताचे सुख दुख वांटून घेतल्या उपरांत ताच्या खटल्या लागीं आसलेल्या सोबीत मांडून दवरलेल्या कदलाचेर ताची दिस्त पडता आणि त्या वेळार तो यासक त्या पिडेस्ता लागीं अशें एक सवाल विचारता, हांव आज तुजी भेट करूंक येता म्हणून तुका कळीत आसतलें गी? तो पिडेस्त म्हणालो, ना फादर, म्हाका कळीत नासलें. तरी बुवा पुरबयेचे कदल कित्याक तुवें मांडून दवरलाय? आनी त्या वेळार तो पिडेस्त अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या जिणेंत जायते फावटी मागणें करूंक हांवें प्रयत्न केल्ले, पूण म्हाका मागणें करूंक साध्य जावंक ना. निमाणें म्हज्या इश्तान अशें म्हाका सांगलें, मागणें म्हळ्यार इश्ता लागीं आमी साळावळीन उलोवचें, इश्ता खातीर बरी उलोवचें. देखून तुज्या हंतरुळा लागीं एक कदल दवर आनी थंयसर जेसू आसा म्हणून चिंत, त्या कदलाचेर जेसू बसला म्हणून चिंत आनी ताचे लागीं एका इश्ता लागीं उलयले बरी संभाशण कर. हें हांवें करूंक प्रयत्न केलें आनी हे भोव आपुरबायेन म्हाका पसंत जालें. मागण्याचो फळ म्हाका मेळ्ळो आनी जेसू लागीं एका इश्ता बरी उलोवंक म्हाका साध्य जालें आनी हांव मुखांतर म्हज्या जिणेंत जायतें बरें पावन हांवें सोडून घेतलां. देखून जेसू म्हाका एक इश्ता बरी आनी इश्ता बरी जेसू लागीं दिसपडतें हांव वरांतल्यान उलयतां आनी हें म्हाका म्हज्या जिणेंत बरेंपण जावंक साध्य जालां. मगण भाव भयणीनो, आविलाची सांत तेरेस मागणें म्हळ्यार इश्तागात म्हणून आमकां सांगता. देवा लागीं इश्तागात करची आनी एका इश्ता कडेन उलयलेले बरी आमी उलोवचें, हेंच मागणें. बोबा पुरबायेचें चिंतप सोंप्या रितीन आमकां समजोवचें बरी हें चिंतप आसा. मार्टीन लुथर अशें म्हणटा, उस्वास घेनासतना एका मनशाक जियोवंक असाध्य, तशेंच मागणें नासतना एका क्रिस्तावाक जियोवंक असाध्य. कशें आमकां स्वास भोव गरजेचो गी, तशेंच एका क्रिस्तावाक मागणें भोव गरजेचें म्हणून मार्टीन लुथर आमकां सांगता. नव्यानाच्या 4थ्या दिसा आमी आसाव आनी हेच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय आसा, भावार्थान बापा लागीं उलोवया, मागण्यांत वाडावळ सोडया. एक बोवा पुरबायेचें चिंतप, मागण्याची गरज आनी मागण्याचें महत्व आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. पूण ह्या संदर्भार मागण्यांत कशें आमी बापा लागीं उलोवचें, कशें वाडावळ आमी जोडची, ह्या विशयान नियाळ करता आसतना पवित्र पुस्तकांतले 4 सन्निवेश तुमचे मुखार हांव दवरता. ह्या मुखांतर आमी कशें मागणें करयेत, मागण्यांत कशें वाडावळ आमी जोडयेत म्हणलें समजून घेवंक इल्लेशें आमकां सुलभ जातलें. पयले सन्निवेश आसा मोइसेच्या जिणयेंतले. निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 17 8व्या वळींत आनी मुखार वचलें जाल्यार हे सन्निवेश आमकां झळकता. इस्रायल परजेचेर अमालेकीत झुजाक आयिल्ले आनी हे झूज म्हणटा आसतना मोइसेन हात उबारून मागणें करचें घडीत थंयसर पिंत्र आयला. केदोळ म्हणसर मोइसेन हात उबारून देवा लागीं मागणें केलें गी, तेदोळ म्हणसर इस्रायल परसा जिखून सुगेली. केदळा मोइसेचे हात सकयल येवंक सुरू जाले, त्या वेळार इस्रायल परजेक सलुबोनी लागीं आयली. देखून सगळो दिसभर मोइसेन हात उबारून मागणें केलें आनी निमाणें इस्रायल परजेन अमालेकीताचेर जैत सोडलें. मागण्याचो फळ जावन मागण्याचें बळ कितें म्हणून ह्या सन्निवेशांत आमकां समजता. आनी एक घडीत ह्याच दिशेन आमी पळोवचें जाल्यार जेसूच्या जिणयेंतलें घडीत.
गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून मागणें करचें घडीत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी थंयसर चारी वांजेलांत सांगलेलें बरी जेजू वेता दिंबियेनी पडटा आनी बापा लागीं अशें मागणें करता बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस वचों दी तरी पूण म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं मगण भाव भयणीनो ह्या दोन व्यक्तींच्या जिणयेंत दोन संगती स्पश्ट जाल्ले आमकां कळीत आसा एक दिंबियांनी पडचें आनी दुसरें हात उबारून मागणें करचें भावडतान बापा लागीं उलोवचें म्हळ्यार दिंबियांनी पडोवन हात वयर उबारून आमी बापाक उलो मारचें आनी एक बोळादीक मागणें मनशाक कांयच दुबाव ना दिंबियांनी पडचें म्हळ्यार खालतें जावचें देवा तुजे मुखार हांव खालतो देवा तुजे मुखार हांव अर्दो म्हणून आमी एक व्यक्त करचें दिंबी मोडचें म्हळ्यार देवाक आमी देवा मुखार आमी खालतें जावचें एक बोवा पुरबयेची रीत वा बोवा पुरबयेची स्वभाव म्हणून आमी सांगयेत हात उबारचें म्हळ्यार संपूर्ण आमी देवाक समर्पण दिवचें सरेंडर म्हणून आमी म्हणटा केदाळा एक मनीस दोनी हात वयर उबारता त्या दाळा तो कंप्लीट सरेंडर जाता संपूर्ण समर्पण जाता देखून एका क्रिस्तांवाच्या जिणयेंत दिंबियांनी पडोवन हात वयर करचें मागणें ताच्या तितलें बळादीक मागणें दुसरें ना जर तर असलो स्वभाव आनी असली रीत आमच्या जिणयेंत आमी वापरता मागणें दिंबी मोडून हात उबारून मागणें करता ह्या मागण्याक खंडीत जावन देव साप दिता आनी तें मागणें आमच्या जिणयेंत बोळादीक म्हणल्यार कांयच दुबाव ना दुसरो सन्निवेश मोगाळ भाव भयणीनो मोरी आनी मार्ताची जेजून केल्ली भेट आनी थंयसर चलचें तें सगळें संभाशण लुकाचो एवांजेल अध्याय 10 दिसांनी 8वी वळ आमी वाचली जाल्यार हें सगळें घडीत आमकां कळीत आसा हें घडीत आमकां कळीत आसा जेजून मोरी आनी मार्ताच्या घरा भेट करची आनी थोडो वेळ तांच्या संगाता करसूंचो हांगासर इतलेंच आमी समजून घेवचें मागणें म्हळ्यार जेजूच्या पांयां तळा बसचें आनी जेजूक आयकोवचें आनी हे मरयेच्या जिणयेंत आमी पळयता मरी जेजूच्या पांयां लागीं बसली आनी जेजू कितें सांगता ती चित दिवन आयकताली आनी आमकां तर मरयेन व्हरतो एक भाग विचून काडला म्हणून जेजू थंयसर आमकां सांगता मदर तेरेसा अशें आमकां म्हणटा मागणें म्हळ्यार देवा लागीं जायत्यो संगती विसारच्यो न्हय मागणें म्हळ्यार आमकांच देवाच्या हातांत आमी घालचें आनी काळजाच्या मौनपणांत देवाचो ताळो आयकुचो मरयेन इतलेंच केल्लें तिणें कांय विचारूंक ना जेजू लागीं तिणें तिकाच जेजूच्या हातांत समर्पण दिलें आनी जेजू कितें सांगता तें आपल्या मौनपणांत तिणें आयकलें वय मोगाळ भाव भयणीनो मागणें म्हळ्यार जेजू लागीं आमी बसचें आनी जेजू कितें सांगता तें आमी आयकुचें आनी हाका एक बोवा पुरबयेचो संदर्भ आमकां दिसपडते मेळटा आनी तो जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें मागणें आमी सगळीं कुटुंबाची सांगता जेजूच्या पांयां तळा बसता आनी जेजू लागीं मागता तेर्साचें भक्तीपण जावंक पुरो आमची आंबोरी जावंक पुरो देवाचें उतर वाचचें जावंक पुरो हें सगळें आमी आमकांच देवाच्या हातांत समर्पण दिवन देव कितें सांगता जेजू कितें सांगता तें आयकूंक आमी करचें एक प्रामाणीक प्रयत्न देखून कुटुंबाचें मागणें भोव गरजेचें आनी आमकां तर आमी बापा लागीं उलोवंक मागण्यांत वाडावळ सोडूंक आमकां साध्य आसा तिसरो सन्निवेश मोगाळ भाव भयणीनो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 12 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा हेरोद रायान सांव पेद्रूक बंदणेंत घाल्ल्या वेळार ह्या पेद्रूच्या सुडके खातीर आनी पेद्रूच्या बऱ्यापणा खातीर सगळी पवित्र सभा मागण्यांत एकठांय जाल्ली सगळ्या पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता
केदाळा सांगाता येऊन मागणे करता त्या मागण्याचे बळ विशेष आणि ते मागणे सर्गाक चढता देवाच्या काळजा मनाक आपटाता आणि कितें आमी मागता ते आमकां मेळटा आणि ह्या पवित्र सभेचे मागण्याचो फळ जावन सर्वेस्पराचो दूत येता बंदडेची दारां उगडता आणि मोदाने रातीर पेद्रूक शाबीतायेन त्या बंदडेतावन भायर व्हरता आनी सुडका दिता मगाळ भाव भयणीनो हे घडीत परत आमकां मागण्याचें बळ कितें आनी मागण्या वरवीं कितें बरं आमच्या जिणयेंत जाता म्हणलें आमकां एक दाखलो मात्र दिता जर तर आमच्या जिणयेंत ह्या रितीन आमी मागणें केलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिणयेंत परिवर्तन जाता देखून मगाळ भाव भयणीनो हे 3 सन्निवेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना 3 रितीचे मागणे आमच्या जिणयेंत गरजेचे एक वैयक्तीक मागणे मैसेन आनी जेसून केल्ले बरी दिब्यांनी पडून हात उबारून देवा लागीं कलतेपणान मागचे ह्या मागण्याक एक विशेष कथा आसा दुसरें जावन कुटुंबाचे मागणे मार्ता आनी मरियेच्या जिणयेंत जेजूच्या पांयां तळा बसून मरियेन केल्ले बरी आमी कुटुंबाच्या सांद्या सांगात येवन करचे कुटुंबाचे मागणे ह्या मागण्याक ही सकत आसा बळ आसा आनी ते मागणे आमची कुटुंबां भागेवंत करता तिसरें जावन पवित्र सभेन सांगात येवन करचे मागणे ते जावन आसा आयच्या दिसा हांगासर आमी एक कुटुंब जावन आयल्या आनी ल्हानशी पवित्र सभा सांगात येवन दिसपडत्या गरजां खातीर आमी मागता देवाक आमी होगोळसिता देवान केल्लें बरेंपण आमी नियाळटा आनी आमकांतर देवाक अर्घ स्तुती आमी भेटयता मगाळ भाव भयणीनो पवित्र सभेच्या चरित्रेंत मागण्याचे बळ कितें म्हणलें जायतीं घडीत आमकां दाखोवन दितात तांचे पैकी एक घडीत मात्र तुमचे मुखार हांव दवरता 1571 इसवेंत पवित्र सभेचेर तुर्कान दाड घाल्ली आनी पवित्र सभा नाश करूंक तांणी प्रयत्न केले आनी ह्या वेळार पाप साहेबान मागोवंक बुलो दिल्लो प्रत्येक रितीन तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर मागोवंक बुलो दिल्लो ह्या मागण्याच्या बळान तुर्कांक पवित्र सभेची वा पवित्र वा कितें पवित्र सभेचें सैन आसा तें सैन चलवयता आनी थंयसर लेपांत म्हणल्या जाग्यार जीक मेळटा आनी ह्या मुखांतर पापा साहेबान सांगलेलें अशें आसा तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर आनी मागण्याच्या बळान हें सगळें झूज जिखोवंक आनी पवित्र सभेंत मुखार वचूंक आमकां साध्य जाला हें एक घडीत मगाळ भाव भयणीनो आमी तुमचे मुखार दवरचे असलीं जायतीं घडितां आमच्या जिणयेंत पळोवंक मेळटात मागण्याचें बळ प्रदर्शीत जालें मागण्या वरवीं सगळें बदलावण जाल्लें मागण्या वरवीं आमच्या जिणयेंत गूण जाल्ले जायत्यो संगती आमकां आयकोंक मेळटात देखून आयच्या दिसा मागण्या विशयन नियाळ करता आसतना एक भोव आपुरबायेचे खातीर देवान आमकां दिल्ले पासल्ले 2 दारींचे तालवारी बरी ते आमकां कातरूंक शकता बरें करूंक शकता आनी आमकां जिवीत दिता सांत आंतोनीक 4थ्या दिसा मान करता आसतना सांत आंतोनीच्या बरपांनी आमी नियाळ केलें जाल्यार मागण्या विशयन 2 संगती तो आमकां सांगता मागणें म्हळ्यार लवींग रिलेशनशीप तशें म्हळ्यार मोगाचो बांद आनी हो मोगाचो बांद देवा आनी मनशा मदें देखून मागणें म्हळ्यार ते कस्तांचें न्हय मगार मनशा मदें कशें एक मोगाचो संबंद आसा कशें एका मोगाच्या मनशा लागीं आमी उलयता तेंच मागणें म्हणून सांत आंतोन आमकां सांगता दुसरें जावन मागण्याक मौनपण भोव गरजेचें म्हणून तो आमकां सांगता मौनपण सांगल्यार भायल्या जाग्यार आवाज ना म्हणून अर्थ न्हय ताचें मौनपण अशें आमकां म्हणटा आंतरीक एक दैवीक अनुभव आनी त्या आंतरीक दैवीक अनुभवान खंयच्योय संगती आमच्या जिणयेंत घडचे फूड करूंक आमकां साध्य आसा जावंक पुरो आमकां मेळची पिडा पंतावना जावंक पुरो आमकां जावची कस्तांची घडयो खंयचेय तें जावं दी समाधानान फूड करची तसली एक सगत आंतरीक दैवीक सगत आनी हें जावन आसा मौनपण म्हणून सांत आंतोन आमकां सांगता देखून ह्या मागण्यांत 2 संगती आमी उडास दवरया एक मोगाचो बांद आनी आंतरीक
दैवीक अनुभव मौनपणान सगळे संगती फुड करूंक आमकां साध्य आसा. अखेर करच्या फुडें मोगाळ भाव भयणीनो सांतांतोन मागण्याचे 4 हंत आमचे मुखार दवरता. एक मागणें करता आसतना आमी कशें करीशय. मागण्याक वेता आसतना पयलो तो सांगता आमचें काळीज देवाक आमी उक्तें करीशय. पुब्लिकान आनी फरिसेव मागणें करूंक गेल्लो. आपलें हृदय बडोवन मागणें करी लागलो. देवाक ताचें मागणें आयकलें. आमची काळजां देवाक उगडची पयलें हंत. दुसरें जावन मोगान देवा लागीं आमी उलोवचें. एका इस्ता लागीं उलयलेले बरी आमी देवा लागीं उलोवचें. तिसरें जावन आमच्या गरजां खातीर मागचें. कितें आमकां गरज आसा हर एका मागण्यान एक नंतर आनी एक गरज आसा त्या गरजां खातीर मागचें आनी निमाणें जावन अर्गां होगळाप दिवचें. हर एका मागण्यान ह्यो 4 संगती आमी उगडास दवरूंक प्रयत्न करया. आमची काळजां उक्तीं करची, देवा लागीं उलोवचें, आमच्या गरजां खातीर मागचें आनी देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां आनी होगळाप दिवचें. आज 4थो दीस आमी नव्यानाच्या ह्या मिसांत करशीत आसतना बापा लागीं भावार्थान उलोवंक आनी मागण्यांत वाडावळ जावंक ह्यो संगती आमकां आदार जावं दी. सांतांतोन हे दिशेन आमच्या जिणयेंत अजाप करूं दी आनी अजापाचो फळ जावं आमच्या जिणयेंत भाग्यवंतपण पळयव आनी हेरांच्या जिणयेंतय भाग्यवंतपणाक प्रेरीत करूंक तसो सांत आमकां आदार दिवं दी म्हणून माऊनपणी एक घडी भर आमी मागया. आमेन.